Ultimately, you are the beneficiaries of police services. So unless you tell us how our policemen and policewomen are performing in the area, we will not be able to improve the services which we are providing you. 1.5 वर्ष पहिले हे आम्ही उद्घाटन करपाक आशिल्ले, पण मध्यंतरी कोविड काळाचो टाइम येयलो, कांय करपाक आमी शकले ना, म्हणून थोडोसो डिले जाल्लो आसा. पण योग्य वेळाचेर योग्य काळान भितर आजची हे पुलीस स्टेशन आज आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट, म्हज्या मॅनिफेस्टोतलो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आज अस्तित्वात येता, तेजे आज लोकार्पण जाता. हे खूब लोकांच्या उपस्थितीन आज दाखवून दिता की वी आर फॉर डेव्हलपमेंट. आणि हो जो संकल्प जो आशिल्लो, जो प्रकल्प जो ह्या मार्दोळा भितर आसपाक जाशिल्लो, ताजेर तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आनी होच मोग, होच आशीर्वाद तुमचो असोच उरचो आमच्या सरकाराचेर आणि ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचेर. त्या खातीर तुमचे हांव पुनश्च एकदां खूब मनापासून आभार व्यक्त करता. कारण तुम्ही जर नाशिल्ले आणि तुमची येद्या व्हडले मोठे उपस्थितीत संख्येन आज तुम्ही दाखवून दितात, येस, ज्या कारणाक आज आम्ही गोंय सरकार आज काम करतात, त्या गोंय सरकाराचो एक दूरदृष्टिकोन आसा, एक आमचो विचार आसा, आणि तोच हावेस घेवन, तोच आवेश घेवन आम्ही प्रत्येक जण काम करीत आसात. आणि म्हणूनच ह्या येद्या व्हडल्या मार्दोळ पुलीस स्टेशन आज तुमच्या सभे माजार येतात. हांव चड कांय उलोवपाना, कारण ह्या प्रियो मतदारसंघान भितर बरेचशे प्रकल्प आज पूर्णत्वा कडेन पाविल्ले आसात. त्याचे लोकार्पण जातलें, खास करून म्हणजे बाणस्तारीचे मार्केट. आज आमच्या केंद्रीय जे सरकार जे आसा 9 वर्सांचो कार्यकाल आज पूर्ण जाल्लो आसा. म्हणजे आमच्या डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या नेतृत्वात सकल आज 4 वर्ष पूर्ण जाल्ले आसा. पण एकंदरीत आम्ही गोंयच्या नकाशाचेर किंवा वेगळ्या वाठारांत जर आम्ही नजर जर मारीत जाल्यार बरेचशे प्रकल्प जे रखडलेले आशिल्ले ते मुखार व्हरपाचे प्राधान्य आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांणी दिल्ले आसात. आणि आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांची भारतान जे गोंयान भितर ते केंद्र शासित ते प्रकल्प जे आसात ते सुद्दां आमी पूर्णत्वाक व्हरपा कडेन शकले. खरें म्हटल्यार पयलीं म्हणटाले आमकां पुलीस स्टेशनार वयचें पडचें न्ही, केन्नाच वयचें पडचें न्ही. पण आतां पॉझिटिव्ह कामांक पुलीस स्टेशनाचेर वयचें पडल्यार जाता. म्हणजे पॉझिटिव्ह कामांक वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो, पुलीस क्लियरन्स आसतले, पुलीस रिपोर्ट्स आसतले, अशा वेगवेगळ्या कामांक पॉझिटिव्हली पुलिसेन वयचें पडलें आसत जाल्यार भिवपाची गरज ना. आमकां कितलेय फावटी गेल्यार जाता, पुलीस इज सपोर्टिव्ह आणि पुलीस फ्रेंडली रिलेशन्स आमच्या सगळ्या लोकां कडेन दवरता. फाटल्या 4 वर्सांक वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात घेतल्या. मुद्दामून म्हणजे टू नो युअर नेबर, किंवा आत्ता DGP जी सांगली समाधान, किंवा सिनियर सिटीजना खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी, विशेष करून भुरग्यांच्या मदीं वचून म्हणजे क्रायम कशा पद्दतीचो आसता आणि क्रायम जावचो न्ही हाज्या खातीर एक्टिविटी सुरवात केल्या. स्कुलान आसतल्यो, हायर सेकंडरीत आसतल्यो, इवन दो कम्युनिटीन आसतल्यो. आणि कशा पद्दतीचे क्रायम जाता हे सातत्यात आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्यो पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यो ब्रांचीस, म्हणजे क्रायम ब्रांच आसतली, एंटी नार्कोटीक सेल आसतलो, वुमन पुलीस विंग आसतले, म्हणजे हे सगळे जाण एक्सप्लेन करतात. पण ताज्या व्यतिरिक्तूय बी आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार कशा पद्दतीच्यो पुलीस केसीस जाता ह्यो लोकांक कळपाची गरज आसा. आणि हे जर कळना आसत जाल्यार आज म्हणजे बरेचशे लोक ताका बळी पडटा. हांवें कित्याक सांगता, कारण खूब जाण एखादी पुलीस म्हणजे एखादी क्रायम जाली काय ना आमी म्हणटा अरे हय मरे हे जावपाक जायना आसलें. पण खरेंच आमी अलर्ट आसा काय कितें? हांव सिंपल गजाल सांगता की आमी म्हटलां की तुमच्या शेजाऱ्याक किंवा तुमच्या घरात एखाद्याक जर तुम्ही रेंटल दवरता आसत, म्हणजे म्हाज्या घरात हांगासर कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट लागीं आसा, आमी आमच्या घरात कोणी रावपाक आयलो काय ना, तुमच्या घरात रूम मेळटलो, हय म्हणटा दवरता. आमी हें पळयना की तेणी पुलीस व्हेरिफिकेशन केला काय कितें. आमी हें पळयना तेजो ओरिजिनल एड्रेस कितें आसा, तो मनीस खंयचो, ओके, तेज्या फाटल्यान तेजो रिकॉर्ड कितें आसा. आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन काडलें की जो गोंयांत कोण रेंटल रावपाक येतलो ताणें पयलीं पुलिशेन आपलें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय, मागीरच आमी ताका रेंटल रावपाक रूम दिवपाक जाय. हांव दिवनाका म्हणना, दिवचो, बट तेणी पयलीं
आपले पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवपाची गरज आसा. तो खंयच्या तरी भायल्या स्टेटीत हांव नांवां घेयना, नांवां घेतलेले लोक मागीर म्हाका ब्लेम करता. ओके, खंयच्या तरी भायल्या स्टेटींतल्यान थंय क्रायम करून आयिल्लो आसा. तो थंयसर ताका पुलीस थंय सोदता आनी हांगासर येवन तो सुशेगाद तुमच्याच घरान रावता. घरान रावता तितक्याचेरूच ना, तुमच्या घरात चोरी करता. तुमच्या घरात चोरी न्ही, ताज्या फुडल्योय स्टेप जाता, तेंय हांव सांगना. परत हांव उलयलो जाल्यार हांव उलयलो म्हणटलें. वेगवेगळ्यो गजाली आयज पर्यंत म्हणजे आमी पळयल्या. आमी क्रायम म्हणजे हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता की गोंयांत केसीस कसल्या पद्दतीच्यो जाता, सहसा गोंयकार जर आमचो पळयत जाल्यार चडांत चड प्रॉपर्टी मॅटर, चडांत चड फॅमिलीच्या मदीं जाल्ली झगडी, सहसा चुकून म्हणजे एखादो दुसरो चुकून कितें तरी रागान मारलें आनी कितें तरी इंजुरी जाली, मर्डर खून करूंक सहसा गोंयकार वयचो ना आनी वचना. चुकून इंजुरी पर्यंत आसा. बाकीच्यो जर सगळे केसीस काडून पळयत जाल्यार कोण तरी भायरसून येयल्लो मनीस ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या केसींनी आसा. हे जर कमी करतले आसत जाल्यार फक्त पुलिसूच अलर्ट आसते म्हणून जावचें ना. आमी कितेंय जालें काय डायरेक्टली पुलीस जबाबदार बरें म्हणटा. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमची जबाबदारी आसा. आमी गोंयकार आनी सुजाण नागरीक म्हणून आमी जबाबदारी म्हाका दिसता प्रत्येकान घेवपाक जाय.